Come, O Lord, to my heart today and stay with me all the day. Come, O Lord, to my heart today and stay with me all the day. Come, O Lord, to my heart today and stay with me all the day. Come, O Lord, to my heart today and stay with me all the day. Your flesh is food, your blood is drink. With these you give to me your love. Come, O Lord, to my heart today and stay with me all the day. Come, O Lord, to my heart today and stay with me all the day. Come, O Lord, to my heart today and stay with me all the day. Come, O Lord, to my heart today and stay with me all the day. And stay with me all the day. Come, O Lord, come to my heart. Come to me, O Lord. सोम्या जेजू तुका म्हज्या काळजांत येवकार दिता तेन्ना तुजेशी हांव धांवून आयलां. तुजे सोबें हांवें एक पावल मारीत जाल्यार तूं म्हजे सोबें 100 पावलां मारतलोय. If I take one step towards the Lord takes 100 steps towards me. तुका येवकार दिता. जेजू म्हज्या काळजांत यो. आयचे सांजे हो वेळ तुजे मुखार तुजे सांगाताक हांव सारता तेन्ना म्हजे भितर यो जेजू. हें आमचें मागणें जावं दी. आमचे सोबें आपली पावलां मारून हो जेजू ह्या भोव पवित्र संस्कारान हाजीर जाला. खरो जिवो जेजू ह्या पवित्र उंड्यान आमचे पासत हाजीर जाला. Your flesh is food and your blood is drink. तुझ्या जेवणान आमकां पोसताय देखून ह्या पवित्र संस्कारान तुका भेटूंक जेजू आमी हाजीर जाल्या. जेजूचेर नदर दवरून भोव पवित्र संस्काराचेर नदर दवरून खरेपणी जेजू ह्या वेळार आसा म्हूण सत मानुया. भोगुया जेजूक. Let us feel the presence of the Lord. आणि ह्या खऱ्या जिव्या जेजूक ह्या भोव पवित्र संस्कारान
सगळे खालतिकायेन, सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान, सगळ्या बळान, सगळे सोबतेन आमची मान खोल भागावन पोरनिपाट आनी नमस्कार करूया. Let's bow our head in adoration. तू आमचो गवळी जेसू, आमचो गवळी जावन तू आमकांय गवळीकपणाक आपयताय. तुजो उलो आयकून जो कोण मुखार येता ताका तूं तुजी पदवी दिताय, अधिकार दिताय. ओ अधिकार तुजो, द ऑथॉरिटी कम्स फ्रॉम यू लॉर्ड. ह्या वेळार तुका पोरनिपाटान नमस्कार करूंक आमी जमा जाल्या तेन्ना सगळ्या आमच्या गवळ्यांक आमच्या मनान आमी हाडटा. सगळे गवळी जे आमकां वेगवेगळे तरेन आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक आदार दितात. तुजो अधिकार आमचे सवे आपलो पाडून आमकां जिविताक व्हरतात. तुजें उतर आमकां परगडटात, तुज्या संस्कारांनी आमकां पोसतात. त्या सगळ्या गवळ्यांक दुनिया आमी तुज्या पांयाशी हाडटा. गवळीकपणाचें म्हणयारपण, द मिनिस्ट्री ऑफ शेपर्डिंग आमी तुज्या पांयाशी हाडटा. पोरजा कशी, गवळी कशें, तुज्या पांयाशी हो वेळ सारता आसतना आमचो एक खरो गवळी तूंच हे दुनिया आमी मानून घेता. वी बिलीव एंड वी ट्रस्ट, वी एक्नॉलेज that you are our shepherd. स्वामी तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा. स्वामी तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा. जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे तू ये चला. जहाँ जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे तू ये चला. स्वामी तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा.
है मुझ पे तेरी सदा। जहाँ दिव्य सत्य की छाया, वहाँ मुझे तू ये चला। जहाँ दिव्य सत्य की छाया, वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। जहाँ बहे झरना मीठा, वहाँ मुझे तू ये चला। जहाँ बहे झरना मीठा, वहाँ मुझे तू ये चला। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। जहाँ नहीं है डर कोई, वहाँ मुझे तू ये चला। जहाँ नहीं है डर कोई, वहाँ मुझे तू ये चला। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। जेजू सुमी, जेजू गवळी, म्हज्या सुम्या, म्हज्या दुनिया म्हणून बागेवन तोमासान ताका वळखलो, परगटलो. बारा अपोस्तल जेजूचे आपणा बराबर रावूंक, आपलो अणभव घेवंक, आपली शिकवण समजूंक आनी ही शिकवण सगळ्या संवसाराक पावोवंक विचून काडलेले अपोस्तल, गवळी जावंक पाठयलोले जेजूचे अपोस्तल. ह्या जेजूच्या गवळीकपणान आमकांय वांटो आसा. वेगवेगळ्या भागांत वेगवेगळे तरेन वेगवेगळ्या वावरान जो आमी करता, जेजूच्या गवळीकपणाक खान मारूंक आमकां आपयल्या.
आयज पासून कितले सोयीक आमकां घोडे मेळ्ळ्या जेजूच्या गवळीकपणान वांटो घेवंक एक जावं. आयज पासून कितली निबां घोडी आमी दिल्यात ह्या गवळीकपणाचो पेज सांबाळूंक नाका देखून. आयज पासून कितलो मोग कितली सेवा गवळ्यांची आमकां मेळ्ळ्या. आयज पासून कितले फावटी ही सेवा हांवें नाकारल्या व ताचो फावो तो फायदो काडूंक ना, पयस रावला. आयज पासून जी गवळीक सेवा म्हाका मेळ्ळ्या ताचे पासत देवाक दिनवासचे बदलेक घोडे हांव गुणगुणलां. घोडे सेवा करतल्या गवळ्यांचेरूच आड गेला. खोबरो घोडे केल्यात, नांव घोडे पिड्ड्यार केला. सहकार दिनासतना घोडे पयस रावला. गवळी आमचे वाटेन येता. एक पावल ताचे वाटेन मार, 100 पावलां तो तुजे वाटेन मारतलो. टेक वन स्टेप टुवर्ड्स द लॉर्ड योर शेपर्ड, ही विल टेक 100 स्टेप्स टुवर्ड्स यू. जेजू यो एक एक पावल मारून नीट म्हज्या जिवितान भितर सर. Enter my life, Lord. Enter my personal life. Walk towards me, Lord. म्हजेशी ये जेजू. ह्या वेळार तुजे दोळ्यांत धाम आपय जेजूक. तो लागींच आसा पण ताका येवकार दी तुज्या जिवितान, तुज्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान. आपय ताका. यो जेजू म्हजेशी ये. कम लॉर्ड जीसस, कम टू मी. गवळी, बरो गवळी. खुद जेजू आपूण येता आनी आपणे विचून काडलेल्यांकूय आमचे सोबें फाटयता. वेळाच्या वेळार आपल्या काळजा सारके गवळी आमकां दिता. तुका गवळी जाय? डू यू नीड अ शेपर्ड? Why do you need a shepherd? Or when do you need a shepherd? तुजी चिंतना जेजू मुखार दवर. कित्याक जाय? केन्ना जाय? एक बरो गवंडी बरी वाट दाखयता. एक बरो गवंडी कालोकीत रस्तो उजवाडान भरता.
मोगाला जेसू जायते पावटी तरणाटी कशी आमकां खबर आसना आमी कितें करतात. जायते पावटी आमी जायतो एफर्ट घालतात, पूण तो बरो ओ वायट मारूंक तो आमकां खबर आसना. आनी हेच समयार आमकां गोवडी जाय. वी नीड अ शेपर्ड. कितें बरें आनी कितें वायट हें वळखूंक. तरणाटीत आसतना आमी वायट मार्गार गेलीं जाल्यार व्हडलीं जातूच परत सारको तो रस्तो धरूंक आमकां भोव अवघड जातलें. तरणाटी कशी हे पिरायेर आमकां सारकें मार्गदर्शन दिवपी कोण ना जाल्यार आमचें जिवीत कितें जातलें काय. जायते पावटी आमकां सांगपाक कोण आसना. जायते पावटी आमकां विचारूंक अवघड लागता. वो जायते पावटी आमकां विचारूंक लज दिसता. भोव करून आवय बापाय कडेन, इश्टा मित्रा कडेन येदो व्हडलो जाला आनी इतलेंय कोणना घोडे इचात्ता तेन्ना अशें आमकां जायतीं जाणां म्हणटात. त्या वेळार आमकां एक बरो गोवडी जाय. बरो गोवडी जो मोगान आमकां सांगतलो. बरो गोवडी जो आमचो अपुरबाय करतलो. बरो गोवडी जो आमकां एनकरेज करतलो. अशें न्हय की आमचे कडेन जावपाना. अ शेपर्ड who will give us hope, faith, motivation. आनी मोगाला जेसू तुवें असले आमकां जायते बरे गोवडी दिले, पूण जायते पावटी आमी तांकां नाकारला. जायते पावटी आमी आमचेच खरें केलां. जायते पावटी आमकां सारको मार्ग दाखयतल्याचे आमी उलयले. आमकां बोगूस. तरणाटी कशी कांय पावटी आमकां अशेंय दिसता आमी चड शिकल्या वा आमी चड जाणा, पूण व्हडल्याचे जाणविकाये वन चड कांयच ना. दे हॅव द विजडम, दे हॅव द एक्सपिरियन्स which we can't gain. असल्या वेळार जेसू तुजे सादारण बऱ्या गोड्याचो मार्गदर्शन आमकां समजूंक आनी तें पाडूंक आमच्या जिवितान आपणावंक तूं आमकां आदार दी. Kitlo boro Jesus o mimoso akatache ukar toptawarta sorkar gori kitlo boro Jesus o mimoso akatache ukar toptawarta sorkar
उतरांचो रोवतो दिता जिवीत म्हजें मारोयता खंयच्याय वेळार उलो केल्यार नवो मारूक दाखयता खंयच्याय वेळार उलो केल्यार नवो मारूक दाखयता गुणी कितलो बरो जेजूचो मी म्हजो म्हाका ताचे उपकार भोगतां वार्गा सुरकार गुणी कितलो बरो जेजूचो मी म्हजो म्हाका ताचे उपकार भोगतां वार्गा सुरकार गवळी कितलो बरो दीस आनी रात ताचे उपकार आठोवंक दीस आनी रात आमचें जिवीत बदलूंक दीस आनी रात आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक वावुरता तसलो गवळी जेजू आमचो सदांच ताचे उपकार आठोवंक आनी दिनवाशी रावंक आमकां गरज नवे नवी शेडयो सांडून म्हज्या असल्या वाटसूर शेडयेक तो सांबाळटा मोगान आपुरबायेन सगल्या आपल्या बोडान म्हाका जिखून घेवंक दिसपोटी वावुरता एक गवळी कसो म्हाका दिसा दिसपोटी चोरवाक व्हरता आपल्या उतराच्या बोडान म्हाका पोसता दर दिसाक उतरांतल्यान म्हाका शिडकायता म्हजो खांबो तो जाता ह्या दर दिसाक पवित्र आत्म्याचे शक्तीन म्हाका देणी दिता म्हज्या जिवितान आसलेले जायत्यो अडचण्यो तो पयस करता जिवितान येतले आटे बिटे आपणाचेर घेता म्हज्या जिवितान येतल्यो वंदावण्यो काडुकी आनी दुसऱ्यो वायट वस्तू नपयत करूंक तो वावुरता सोमी म्हजो खरो तो म्हज्या गवड्याक दिसपोटी हांवें म्हाका राखतल्या खातीर दिनवासतना म्हजो परामोस तो करूंक हार्पीत जाता दीस रात बरें म्हाका सोयीक मेळूंक दीस रात उठ्ठा बसतना हांव एकलोच आसलेले परी तो म्हजो परामोस करता दीस रात आपूण म्हज्या बाजूक आसा म्हज्या जिविताचे चालीन आपूण मिसोड जाता म्हाका आश्वासन तो दिता
सांपडटा तेन्ना उडचुऱ्यांक म्हजे बरोबर तो चलता. गवडी म्हजो जिविताच्या दर एक वाठारांत तो म्हाका पांय मारूंक आनी पावलां मारूंक आदार दिता. म्हज्या समाजांत जिवंक कितलेच आव्हानांक फुडो करूंक जाप करिनासतना म्हाका आपलो पाठिंबो दिता. म्हज्या गवड्या म्हज्या दुनिया कितली म्हूण तुजी वंदना. करूंक आनी माप मेजूंक जायना तितली वस्तू तूं म्हजी सवय करताय. म्हज्या जिवाक म्हजी भलायकेक जायते फावटी त्रास अडचण्यो येता तेन्ना सुद्दां ती राखून दवरूंक सांबाळूंक उपाय तूं घेताय. नोको आसतना पर्यंत आपणाशी बसूंक वेळ सारूंक सोयीक तूं म्हाका दिताय. गवडी कितलो बरो सोमी जेसू म्हजो, ताचेरूच म्हजो विस्वास दवरता. ताचेरूच म्हजी पावलां ताच्या पावलांत पावल मारून चलता. सगळे म्हज्या जिवितांत तुकाच गवडी कसो म्हजो आसूंक हांव मागता. सोमी म्हजो गवडी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गवडी कांयच म्हाका उणें ना. जोरूंक मेळटा थंय सोमी म्हाका विसो दिता. प्रशस्ती तोडूका थंय सोमी म्हाका आपोवन व्हरता. सोमी म्हजो गवडी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गवडी कांयच म्हाका उणें ना. ह्या वेळार तुजी खंयची जिविताची अवघड घडी, अ डिफिकल्ट टायम ऑफ युअर लायफ जेजूच्या पांयाशी हाड. ही अवघड घडी बरी चड अवघड जायत घडी सादेपणान अवघड जायत. ब्रिंग इट टू हिज फेथ. द डिफिकल्ट टाइम ऑफ युअर लायफ that you are going through or that you have gone through or that you expect. जिविताची वाईट घडी, अवघड घडी येवपाची आसा, वो घडी आयल्या, वो घडी येवन गेल्या. Just bring it to his feet and do nothing. फकत ताच्या पांयाशी हाड आनी कांयच करिनाका. And look at him.
तुजे पासत तुजो गवळी कितें करता, तो कितें सांगूंक सोदता. जेजू बरो गवळी, ताचें आयक, ताचें उतर ह्या वेळार आमच्या कानार सादून दी. आमचे पासत ताच्या गवळीकपणाची जबाबदारी कशे भाशेन तो पाळटा, आमचे पासत कितें करता. आमचे काळीज मन उक्तें करुया. तुज्या जिविताचे घडयेंतूय ही उतरां तुका फावो जावं. जेजूच्या उतराक कान दिवया. जेजू खरो गवळी, आपल्या शेळयांचें ताका पडलां. इस्रायेलाच्या सांडलेल्या शेळयांशी तुमकां धाडटा. ह्या उतरांनी आपल्या आपोस्लांक जेजून धाडले. गो टू द लॉस्ट शीप, गो टू द ट्रबल्ड शीप. जरी तर आमी आमच्या जिविताच्यो अवघडायो जेजू मुखार दवरल्यात, जाल्यार ह्या आमच्या अवघडायेन आपली पावलां मारून ताणें आमकां गवळी पाठयल्या. अनाथ सोडूंक ना. जेजून जेन्ना आपल्या 12 आपोस्लांक वेंचून काडले, एक एकट्याचें नांव घेवन तांकां वेंचून काडले. म्हणटच हें गवळीकपण न्हयच फकत समुदायीक पण खासगी. नॉट जस्ट कॉमन or community based, but it is a personal choice, a personal sending. एक एकट्याचें नांव घेवन तांकां पाठयले. मेळ्या ओतम्याचेर, पिडा रोगांचेर, कुडीच्या सगळे तरेच्या वायटांचेर, मनाचे आनी काळजाचे पिडेचेर तांकां अधिकार दिलो. गो एंड हील देम, गो एंड मेक देम पीसफुल, गो एंड रिलीज देम फ्रॉम द बॉन्डेजेस. अधिकार देवा कडलो येता. एक एकल्या आपोस्लान आपणाकूच तो ओडून घेवंक ना. जरूय हें आपोवणें खासगी, द कॉल इज पर्सनल, स्टील none of the apostles took it upon themselves by themselves. The authority is always given. अधिकार सदांच दिलोलो. दिसना ते भाशेन न्हय, पण दिसता ते भाशेन. आपल्या आपोस्लांक हेंच जेजून केलें. तांकां दिसता त्या प्रमाणे तांकां अधिकार दिलो. आनी ह्या अधिकाराची फळां दिसतात तसलींच. जावं कुडीच्या दुयेंसाची पेकोवणी, जावं काळीज मन हाल्लोलें आसा, देंवचारान कब्जो केल्लोसो दिसता, तातूंतली मेकळीकाय, जावं कुडीच्यो बळ्ळिको, मे बी एन इंजरी, तातूंतली सुटका. घडये समाजीक प्रश्न जे आमच्या खासगी जिविताक सतायतात,
वो आमकां गुलाम करून दवरता, तातूंतल्यान भायर सरपाक अधिकार, ऑथॉरिटी, अधिकार मीन्स फकत आत्मीक पण सामाजिक, नॉट जस्ट स्पिरिच्युअल बट सोशल ऑथॉरिटी, पॉलिटिकल ऑथॉरिटी, एड्युकेशनल ऑथॉरिटी, वेगवेगळे तरे अधिकार जेजून आमकां फावो केला. जेजूच्या पावलांनी जरी तर हो अधिकार फुडें व्हरत ताका फोड मेळटा. खासगी अधिकार आमकां दिल्लो आसा तो आपणाचेच वस्तुंगी आपणाक जाय ते भाशेन आपूण समजता ते भाशेन फुडें व्हरत जाल्यार तो खाला पडटा. इट्स नो मोर a God-given authority, but self-made authority. जेजू, म्हज्या जिविताचेर तुका अधिकार आसा आनी फकत तुका आसा. म्हज्या जिविताचेर तें फुडें व्हरूंक तूं कोणाक अधिकार दिताय ताका आसा. Lord, help me to surrender. तुजेशी म्हजें जिवीत आख्खेंच दवरूंक म्हाका फावो कर. जांकां जांकां वेगवेगळे तरेचो अधिकार तुवें दिलाय तांकां आयकूंक, तांच्यो आज्ञा पाळूंक आनी म्हजें जिवीत निठायेर दवरूंक तूं म्हाका फावो कर. वेगवेगळे तरेन हो जेजूचो अधिकार आमी अणभवूंक शकता. आमकां गरज आसा ह्या वेळार आमची मागणी जेजू मुखार दवरुया. Let us pray to him. वेगवेगळे तरेच्यो गरजो घडये आमच्यो आसतल्यो. घडये थोड्यो गरजो आमच्यो न्हय पूण जांकां आमी वळखता, जांची आमकां काळजी आसा तांची. ह्या वेळार असो एक घेवया. इल्लोसो वेळ आमचे लागीं आसा. जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी वेता. थोड्याशा उतरांनी आमचे मागणे आमी व्हडल्यान देवा मुखार दवरुया. As we learned in today's Gospel, Matthew chapter 10, verse 1 to 7, there were thousands on that mountain with Jesus, but he selected only 12 from different walks of life. He had a plan for them. He said, I will make you fishers of men. In the same way, Jesus has a plan for all of us. But for some reason, we may have gone the wrong way. We may have gone on the wrong path. Today, let us place all our difficulties, all our problems, all our wrong actions, anything that is taking us away from His plans, and pray to God for forgiveness, for His help to go on the right path. As a lost sheep, cry out to Him for help. Dear God, make us obey You willingly. Teach us
how to serve you with honest hearts every minute of our lives. Give us the grace to see what we have to do, the right thing, and the strength to do it. Amen. जेजूचें गवळीकपण आमच्या शेता बाटांचेर मागुया. आमच्या शेतकामती आमकां शेता बाटांनी वावर करून आमचें जेवण तयार करतात. तांच्या वावराचेर दुनिया तुजो आशिर्वाद घाल, तांकां राख आनी सांबाळ. दुनिया आमी मागता जी कोण आपल्या गोराब्यांनी कश्टवतात, जायते जे गोराबे तुटोंक पावलेले आसात. फॅमिलीज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग, कित्याक एकामेकाचे ते आयकूंक सोदिनात, एकामेकाक बोगसूंक सोदिनात. फुटी वाडल्यात, राग वाडला. असल्या गोराब्यांचेर दुनिया तुजें गवळीकपण चलून दी. तुजो अधिकार ह्या गोराब्यांचेर पाठय. सगळे तरेची दुयेंसां दुनिया जी आमकां जाल्लीं आसात, तूं दुनिया तुजो अधिकार ह्या दुयेंसाक दी. अधिकारान ताका भायर घाल. आमची काळजां मनां शांत कर. ह्या दिसांनी दुनिया आयकूंक आमकां मेळटा तशें कोविडाच्या दुयेंसाहून चड खतरो आसा तो मनाच्या दुयेंसांचो. मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, असल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक ह्या मनाचे पिडेंतली वाटाय, तांकां सांबाळ. सगळीं मनां, सगळीं काळजां दुनिया तुका उबारता. शांततायेन चिंतूंक, शांततायेन आपली पावलां मारूंक दुनिया सगळ्या तुज्या भुरग्यांक फावो कर. आनीकूय आमची जायती मागणी आसात. जायते दुनिया आमी तुज्या पांयाशीं दवरला. तुजे लागीं मागता हांव, तुजेर विस्वास ठेवता. दिमी घालून तुजो आशिर्वाद घेवंक दुनिया आमी तयार जाल्या. आमचे हात उक्ते करून तुजे लागीं आमी मागता. तूं आमचो बरो गवळी. तुजें गवळीकपण आमकां फावो कर. तुज्या अधिकारान आमकां जिवीत दी. आनी सगळी आमची मागणी एक करून बाराबर आमी हात उक्ते करून दिमीर रावून जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरायज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमच्या बापा सुगीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरायज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरायज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार.
Jesu naka maka Kristachea, Jesu karnge sogli boda, tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tu smakasai. Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tu smakasai. Jesu naka maka udvi, Jesu karnge sogli bodvi. Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tu smakasai. Tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tu smakasai. Lambau naka moror naka, olay naka biray naka. Tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tu smakasai. Tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tu smakasai. Jesu naka maka godsa, Jesu karnge soglo soto. Tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tu smakasai. Tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tu smakasai. Tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tu smakasai. Tu Jesu, tu Jesu.